मारगांव अर्बन हेल्थ सेंटर कोविडा बरोबर मलेरिया आणि डेंगी जायना जावंक उपाय घेता. तांचे अवेरनेस प्रोग्राम तसेच प्रिव्हेन्शन मेजर्स चालू आसात. आयज कुंकोलीचो आमदार श्री क्लेफासो डायस हांणी कोविड आयसोलेशन आणि केअर सेंटर इनॉग्रेट केलो. अल्कोहोलिक अनोनिमस ही संस्था सोऱ्या आड वावुरता. आयज तेणी गोंयांत 40वी फाउंडेशन डे मनयलो. ही संस्था आनी ताचे वांगडी गोंयांत जायतो बरो वावर करता. फातोर्डा संसड्यार सुमार 2 टन कोविड वेस्ट कलेक्ट करून म्युनिसिपालिटीन दवरलेलो आसा. आयज लिंडन पेरेरा चेअरपर्सन ऑफ मारगांव म्युनिसिपालिटी हांणी हे वेस्टाची पळोवणी केली आनी तांणी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा लागीं मागला तांणी आदार करचो म्हणून हो वेस्ट बरे भाशेन डिस्पोज करूंक. सालसेत एरियांत आतां कोविड केसीस खूब उणे जायत आसात. आयचो आंकडो हे भाशेन आसा. मारगांव आनी फातोर्डा 385, बार्ली कुंकोली 130, कांसावली 185, चिंचिनी 117, कुट्टोरी 140 आनी 7, लोतोली 183 आनी नावेली 126. ही जाली सालसेताची आयची अपडेट.